सोमारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून मोपा वाठारांत हुंवार येवन लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाडकार, जितेंद्र गांवकार, प्रणव परब हांणी मंगळारा त्या वाठाराची पळोवणी केली आनी त्या लोकांक धीर दिलो। लोकांच्या घरांनी उदक वचपाक सरकार कारणीभूत आसा अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाडकारान सांगलें। काल पाऊस पडिल्ल्या नंतर जेन्ना निगळ ह्या गांवांत जेन्ना उदक वाडलें ते पळोवपाक लागून आज मुद्दाम आमी हांगा आयिल्ले। आमचो बाब सकाराम गडेकर तांच्या घरान काल उदक सुद्दां गेलें। आतां सायट जर पळयत जाल्यार आमी वयर देवूळ मेरेन वचून आयल्यात, पयलें जाल्यार हें क्लियर आसा की दीस इज अ मॅन मेड डिजास्टर। आय मीन जे लोक हांगा स्थानीक लोक जे सांगतात की गेल्ली 2 वर्सां जालीं हें उदक येता। हाज्या पयलीं पावस पडटालो गोंयांत, अशें ना की गेल्ल्या 2 वर्सांकूच पावस चालू जाला। हाज्या पयलीं कितलींशीं वर्सां जालीं गोंयांत पावस पडटा। सो एक सिद्ध जालें की हे मॅन मेड डिजास्टर। एअरपोर्ट बांदला पूण शेतकऱ्यांक काबार केलें अशें आमकां तरी दिसता, एटलिस्ट ग्रावंड रियलिटी पयली जाल्यार। आतां अशें समजून आयलां की जे तांचो डिस्चार्ज पॉयंट आसा, एक उगे गांवांत वता आनी दुसरो म्हाका दिसता वारखण, एक वारखण आनी एक उगे गांवांत, ते खंय बंद करून तांणी निगळ सायडीच्या व्हाळान उदक सोडलेलें आसा। आनी उदकाचो जर कलर पळयत जाल्यार इट इज व्हेरी क्लियर की ते एक्सकवेशन करतकीच जो चिखल आनी रेबो जो उदकाचो येता ते प्रकल्प आसा। पूण आमच्या घरान उदक गेलें हांगाच्यान एअरपोर्टाचें। आयज काल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार सगळे येवन गेले हांगासर फोन, MLA येयल्लो। बट तेंच्यांनी सांगलें की आमी वयर तेंचे कडेन उलयता एअरपोर्टार कमिटी कडेन आनी कितें ते प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता। बट आयज परत सकाळीं पळयता जाल्यार परत आयज सकाळीं तितलेंच उदक भरलेलें आसा सगळें, अजून कितेंच तेजेर एक्शन जावंक ना। अशेंच उरलें जाल्यार परत आयजूय घरांच्यान उदक वयतलें आमच्या। कितें तरी एक्शन घेवपाची तेंच्यांनी, मातसो लक्ष घालपाचो। आतांय परत कॉल केलो तो मिलिंद म्हणून कोण एअरपोर्टार, तांकां कॉल केलो जाल्यार ते सांगता, काल ते सांगताले आउट ऑफ गोवा आहा, आयज सांगता आपूण पावला बट आपूण सेकंड हाफाक येतलो म्हणून। काल सांगलें कोणाक तरी धाडटा, काल कुतेचो कोण एकूय मनीस पावोंक ना हांगासर, आयजूय आजून मेरेन पावोंक ना कोणूच हांगासर पळोवपाक एअरपोर्टाचो।